वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जाल्लो आसा रातचे 7 जाली. आता व्लॉग स्टार्ट करता. आता म्हाका दिसता एक 10 दीस पर्यंत ह्याच रुमान बसतलें हांव. आता फाल्यांच्यान ऋतिकाचे एग्जाम स्टार्ट. सो हांगा बसला हांव एपळ्यात. फाल्यां आसा पेपर इंग्लीश लँग्वेज ग्रामर पेपर फाल्यां. सो म्हटलें ट्युशनासून आयलो म्हटलें मातशें न्हीद म्हटलें 1.5 वर 2 वर न्हिदलो. उठेल ताका उठ म्हटलें. उठला ताका घालता हांव ग्रामर. फाल्यां ग्रामर पेपर. सो इशूका घातला हांगासर. शिव येयलो आयज इव्हेंटांतल्यान बेगिना. इफ शिव बी आसलें न्ही म्हाका टेन्शन कांय उरना. तो ताका घेवन बसता तो. सो आतां ताका दवर रे गीत दवर. सो आतां ताका म्हटलें मातसो उगया म्हटलें घाल म्हटलें बेडार दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळय बेडार घातला खेळटा. इफ तो रडलो मागीर शिव येतलो आनी ताका व्हरतलो मागीर. सो उगी खेळटा आनी मातशें चेंजीस जाय रूम बीन न्हू रे इश्वीक. मागीर बरो खेळटा. सो हेका म्हटलें चल म्हटलें करया बेगिना खूब आहा तें ग्रामर. आनी हांव खाता हांगा चणे. हे चणे न्ही वेट लॉसाक खूब बरें. केन्ना भूक बीन लागले हें खावपाचें. हें बरें फ्रेश आहा म्हणून खावया म्हटलें. तशें उरता आमगे टायमूच मेळना खावपाक. ओके सो शिव जस्ट आत्ता येयलो. आई आहा बसला भायर. सगळ्यां आपल्या आपल्या कामां बिझी. आई टी व्ही पळोवपाक बिझी. शिव आपल्या कामां बिझी. आमी हांगा बिझी. ओके सो चला घालता हांव. सगळें घालचें पडटा आनी बरोवचें पडटा. एग्जाम्पल्स बीन न्यू अशें एग्जाम्पल ते घालचें पडटा. सो ते घालपाक पुरो आतां हांगासर. सो चला मेळटा तुमकां. ओके चल. ही हांगासर ज्वारी फ्राय केला पळय बरें फुल्लेले आहा. सो म्हटलें आई म्हणजे अशें फुलोवन दवर म्हटलें डब्यांक घालून केन्ना खावंक बरें जाता. आयज बरें फुला न्ही हे. हय अशें फ्राय करत रावूंक जाय. खावंक खूब लागता हें. आयल्या हांव किचनान नुस्तें फ्राय करपाक आनी उरला हेजें म्हटलें जेवया आनी मागीर करया म्हटलें. खूब आसा तें ग्रामर न्ही सामकें कन्फ्युजींग. तोय कन्फ्यूज जाता. सो फाल्यां कितें बरयता तें खबर. ते पास्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स फ्युचर टेन्स तसलें. सो आयज नुस्तें आनी आयज जेन्ना कितें केलां दाखयता तुमकां. सो हांव करता नुस्तें फ्राय बांगडे आसलेले. ऋतू खायना ताका आनी बेश्टें अंडा ऑमलेट केला. सो आयज केला बेश्टें दाळ केला आनी हांगासर न्ही हांवें कॅश्यूनट मसाला केला. ओके काजू बरें सोक करून मसाला केला. टेस्टी जाला. शिव खातलो आतां की सकाळीं तो नासलेलो जेवपाक. सो हांव खातलें ज्वारीची रोटी. शिव आतां हाडलेलें. रातचें हांव रायस बीन खूब कमी जेयता. म्हणजे येत ना हांव चुकून केन्नाय नुस्त्याचें हुमण बी आसल्यारूच. ओके आनी म्हाका एक बांगडो. सो जेन्ना म्हणजे भाकरी खाता न्ही रोटी मातशें तव्यार गरम करून खावंक जाय. क्रिस्पी लागता. आनी तुमकां न्ही नेक्स्ट टायम हे काजू मसाला तुमकां हांव शेअर करता. आमगे न्ही काजू खूब आहा दिवाळीक बी हाडलेले. तशें आसा म्हटल्यार आयज केलें हांवें खूब बरें जालें. थोडेशेंच केलें हांवें खूब बरें जाल्लें. ओके सो जेयता मागीर शेड्यूल घेवंक जाता मागीर मेळटा तुमकां. The next day. सो हो आसा नेक्स्ट डे. गूड मॉर्निंग तुमकां. काल न्ही हांवें व्हिडिओ कंटिन्यू करूं ना. जेयली मागीर तेजे स्टडीज उरलेले थोडे जिवन मी तरी घेतले. मागीर जिवन न्ही ते स्टडीज घेतले हांवें. मागीर कांय अशें ब्लॉग करूं ना. आतां करता ब्रेकफास्ट. इशू उठला मागीर ताका दिवंक जाय कितें तरी. ओके आनी आयज केला हें चिरमुरेची दाखयता तुमकां. हें आसा चिरमुरेचें उसळ. आनी काल आईन तें हें केल्लें न्ही ज्वारीचें हें पळयात सगळें केलें गे. आं थोडें उरला खंय पळय. सगळें ऑलमोस्ट सगळें फुल्लेलें आसा. कांय ना इल्लेशें घातला तें कडायेन आनी फ्राय केला. ऑलमोस्ट सगळें फुल्ला आनी बरें एअर टायट कंटेनरान घालून दवरूंक जाय आनी खावपाचें मागीर. बरें येता तें खावपाक. कुरकुर लागता न्ही ताका लागून. ओके सो इशूकाक जस्ट ताका फीड केलें आनी थोड्या वेळान ताका हांव ताका कितें सॉलिड दितलें. खेळटा तो. ओके चाय पिता मागीर मेळटा तुमकां. चला हितून उदक घालता आनी उदक न्ही मातशें गरम करून घेवंक जाय आमकां. आनी आयज ताका न्ही हांव करतलें हें रायस मिक्स सेलेक्ट करतलें. आनी ऑलरेडी हांवें व्हिडिओ तुमकां शेअर केलेले आसा. उदक मातशें गरम जालें की हांव 1 चमचो घालता. जस्ट 1 चमचो घालता हांव. आतां खूब चड जाता मागीर तें हें पळयात. आनी घालून ताका बरें मिक्स करूंक जाय. लम्स बीन जावंक जायना. फ्लेम आपण लो दवरात आनी बरें ताका मिक्स करून घेवया.
सो बरें मिक्स करून न्ही मातशें 1-2-3 मिनटांनी आमकां हें कूक करूंक जाय. तें न्ही आपुणूच मागीर तें मातशें थिकनेस जातलें मागीर जालें आमचें सल्लें की चड ताका शिजोवप ना की आमी तें ऑलरेडी सगळें भाजलेलें आसा ताका लागून 1-2-3 मिनटांनी ताका अशें शिजोवन घेवया. सो हांव पळय ताका बरें बॉयल येयल्लें आसा आनी मातशें थीक जाला. ओके आनी हितून कांय शुगर हनी बीन कांय ॲड करप ना. हय ताका दिवपाचें. तुमकां जाय जाल्यार एक बनाना मातशें स्मॅश करून घालूं शकता नाजाल्यार एप्पल प्युरी मातशें इल्लेशें हितून घालूं शकता. पण हांव कांय घालचें ना. हांव तुका हयच खावयता कित्याक तो हच खाता ताका लागून. ओके तूं हें जाल्लें आसा मातशें बरें थंड जावं न्ही. गुड मॉर्निंग मग सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग आई. गुड मॉर्निंग म्हण. जालें चल माम करया. माम करया आ. हय भूक जाला. हय न्हीद येता. हय खंय. सो 9 अशें 10 सुमार ताका न्ही हें सेल दिता. मागीर न्हिदता तो. न्हिदलो मागीर 10-12 असो उठटा. मागीर तेन्ना उठटा न्ही उठले की आई ताका न्ही खजूर. खंयचे खजूर खबर आहा ते घट्ट आसता पळय ते खजूर. ते खजूर आनी एक बादाम ताका मातशें अशें झरोन न्ही ताका खावयता. हें तुमकां दाखयता मागीर हांव. ओके असले खजूर ते घट्ट आसता पळय असले खजूर. थोडेशें हां फूल न्ही जस्ट थोडेशें झरोवपाचें आनी धाकटेशें हाफ अशें बादाम ताका झरोन ताका दिवपाचें खावपाक. बरें हें तुमकां दाखयता. ओके सो हें थंड जाल्लें आसा ताका खावयता. ताका येयला न्हीद. तो सद्या ताका न्ही हांव हितून बसयता कित्याक तो बसना न्ही तो ताका लागून. नाल्यार पांयार न्हिदोवन केन्ना केन्ना पांयार न्हिदोवन ताका खावयता. मागीर ते आमी ते आहा पळय ते मागीर ओपन करतले हांव. मातसो तो बसोंक जाय न्ही ताका लागून. ओके आनी तुमकां सांगू एप्पल बिलकूल बी खायना. एप्पल मातशें आंबट आसता न्ही एप्पल तोंडान घातल्यार रडटा भायर काडटा. बनाना लायक ताका. एप्पल आनी कॅरट बॉयल करून प्युरी करून दिले न्ही खाता. फक्त एप्पल दिल्यार न्ही खायना. एप्पल नाकाच म्हणटा. घे सांग कशी आसा सांग. बरें आसा. रायस मिक्स सेल्ले खाता आनी ते रायस फक्त केला तेय खाता. बरें बरें आहा सांग सगळ्यांक. गुड्डू बरें खंय बसून खा तूं. बसून खा. हय मातशें चडूच करता हांव. तितलें खाता मागीर सोडटा मागीर तो. चड ताका फोर्स करना. अरे खंय रे. म्हणजे रिसिवच्या टायमार न्ही आई हें हांवें आतां उदकान शिजयला न्ही आई न्ही दुदान हें करताले कूक करताले दुदान दूद घालून. सो खूब जाणां म्हणटा की अशें आयकलां की 1 year पर्यंत दूद दिवंक जायना गायेचें दूद बीन पॅकेट. सो ताका लागून हांव बेश्टें उदकान घालून करता. सो हांव मागीर मातशें एक जावं न्ही एक 8-9 months तेन्ना हांव दुदान मिक्स करून सेलेक्ट करतलें. आतां फक्त उदकान करता हांव. बरें आसा. एप्पल कित्याक खायना तूं. एप्पल कित्याक खायना. एप्पल अजिबात खायना. बेगी बी आमकां न्हीद आं. ओके चला हेका हांव खावयता. ओके मागीर मेळटा मागीर मेळटलें. मातशें खूब काम आसा. मशीन मारूंक जाय. सो हांवें न्ही आमच्या एकल्याक सांगलां एक हावज हेल्पर कोण आसलें पळय म्हणून. पळयता म्हटलां मातशें म्हाका जायना सगळें काम जायना. झाडू मारूंक पुसूंक करता हांव. म्हणजे डस्टींग बी जायत ना पुसपाचें बी जायत ना. थंय टायम वयता म्हजें. हांवें ताका सांगलें आमची ती आहा पळय पयलींची हावज हेल्पर तिका येवपाक खूब टायम जातलो खंय. ती गांवांत गेला न्ही ती लेट येतली खंय. हांवें तिका म्हटलें कोण दुसरें आसल्यार पळय म्हटलें हांवें तिका. ओके चल थंय घरचीं कामां करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. तो इश्वीक न्हिदून उठलो सो ताका आतां न्ही हांव हें खावयता. हें पळयात बादाम. हें फूल हांव झरोवचें ना. हें फूल करचें ना. जस्ट हाफूच करतलें आनी जस्ट थोडेशेच खजूर असले खजुरां गरम उदक घेवपाचें हां बॉयल केलेलें आनी ताका अशें बरें झरोवपाचें. बादाम थोडे आनी हें सदां दिवंक जाय हां भुरग्यांक. बरें हें सो हें पळय इतलेंच आनी हें मागीर दवरपाचें वॉश करून ताका बरें ड्राय करून. आनी आतां थोडेशे बादाम हें करपाचें. सो हें पळय धाकटोसो उरला तें हांव खाता.
फूल करप ना सो तांकां यो यो सो तांकां खावपाचें आकर लागता न्ही गोड आनी खजूर गोड आनी ताका लागून खात तो हें सदांच दिवपाचें आं भुरग्यांक बरें हाय चिनू घे बेगिना कितलो वेळ गिळपाक आं कर नाका नाटक करप कितलो नाटक रे सो आयज केला जेवणाक वटाण्याचो रोस केला सांजचे कितें पाव बीन घेवपाचे आनी आयज फ्राय करतले बनाना मसाला लावन दवरला थोडेशे बनाना आनी एक न्ही ऋत्वीक हें खाता बटाट सो ताका एक बटाट मातशें मसाला लावन दवरला ओके आनी इश्वी न्हिदला सो आतां टायम जालो 1 आतां जस्ट आत्तां न्हिदलो तो मागीर 3 3:30 असो उठ्ठा तेन्ना हांव ताका आयज न्ही कॅरट आनी एप्पल दोनी बॉयल करून ताका प्युरी करतलें हांव फक्त एप्पल तो खायना आयज कॅरट घालता आसा एप्पल कॅरट आनी आयज जस्ट हांवें ब्लिंकिटांतल्यान न्ही स्वीट पोटेटो ऑर्डर केला सो हें ताका फाल्यां येतलें हांव स्वीट पोटेटो आनी सेर्लेक आहा पळय आयज तुका दाखयल्लें पळय आयज हांवें घातला रायस मिक्स फाल्यां घातलें हांव रायस सो सद्दींच न्ही हांव सेम घालना एक दीस हांव रायस मिक्स एक दीस हांव रायस घालता तो अशें कित्याक मागीर सेम टू सेम घालत रावलें न्ही ते मागीर बेजारता मागीर खावपाक तो ते सोंपलें की हांव दुसरें सेर्लेक करतलें ओके तो जेवण थंय जाल्लें आसा शिव आयिल्लो परत गेलो जेवपाक लेट जातलो खंय तो आनी आयज रेहान येवपाचें आसा पावले मोपा एअरपोर्टाक शिव गेला ताका हाडपाक मोपा एअरपोर्ट सो आयज तुमी आयज येता रेहान सो पळोवया सांजचे बीन तुमी आमगेर येयल्या आयज कित्याक आतां टायर्ड जाता न्ही येवन मागीर सो येयल्यार तुमी येयली म्हटले रेहानाक असलें लायक चण्याचो रोस बीन सो आयज काय नॉनवेज खायना न्ही सो आयज तशें वेजूच सो येयल्यार बीन न्ही पाव बीन घेतले हांव चड तांकां तें आवडटा चण्याचो रोस बीन सो अशें आमचें प्लॅन आहा सो आयज नॉनवेज खायना न्ही म्हूण कांय अशें नॉनवेज कांयच ना ओके सो चला आनी ब्लॉग कंटिन्यू करना ऋतू घेतलो मागीर तो तेजे सगळें कॅरट मागीर एप्पल बिप्पल सगळें म्हाका बॉयल करून दवरूंक जाय कॅरट मातशें बॉयल करपाक टायम लागता सो मागीर हांव मिक्सरान थोडेशें गरम उदक घालून ताका प्युरी करता तो तें खातलो ओके मागीर येवन मागीर ऋतुकाचे स्टडीज बीन घेवंक जाय फाल्यां आसा फाल्यां संडे मंडे आसा सो इंग्लीश पेपर तेजो इंग्लीश लिटरेचर पेपर ओके तो चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो मागीर लायक करात शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर